मिसाची सुरवातीक आमी गायन घेऊया 836 पेज नंबर 20. बाबा आमचो तूं मोग करताय आमचे मदें जेजूक धाडटाय हो मोग ओळखून दिवास दाखोवन आपले जिवीत तुका भेटोवन तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तुमची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूं जेजू वरवीं जिवीत चोरून तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. म्हजे मोगाळ बामणिनो आमचे हे बायग्योन तांतुनीक भेटयल्ले इगोर्जेन तुमी मुंगडाराच्या मुंगडाराक ओळे भोगतीन येतात. तुमच्यो गरजो तुमची मागणी तुमचे आवंडे घेवन आनी ताचे मुखार ते मांडूंक आनी तो मागीर ते देवा मर्यांत घालता आनी देव आपणाक जाय जाल्यार जें कितें तुमी मागता तें ताचे विनवणेन फावो करता. असल्या मनान तुमी आयल्यान तेन्ना गेल्ल्या आयतारा दीस आमचो सवो पास जाला आनी हांवें कोंफरादी कडेन मागलें हे दोनूय इमाजी हांगा दवरूंक मुद्दम दवरूंक कित्याक मुंगडाराचो जायतो आमचे फिरगोजेंत लोक येता तुमी बाबार्तान येतात तुमकांय उगडास करूंक हें सातोडें खेरीत सातोडें पवित्र सातोडें आनी ह्या पवित्र सातोड्यांत आमी जेजूचे कश्टांचो गूट नियाळटाव आनी ताचे बरोबर ताची आंकवार माय आसा. ह्याच कारणा पासत हांवें ताका म्हणलें आसूं दी फाल्यां तुमी निकळायात. हे भाशेन जो लोक येता तांकां भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक कित्याक हो सातोडो आमकां भाग्यवंत जावंक आपयता आमकां पवित्र करूंक सोदता. असल्या मनान जेन्ना आमी कितें देखावे पळयता तेन्ना ते देखावे आमच्या काळजान मनान खोल रिगतात आनी रिगले म्हणटोच आमी आमचें पातोक सोडून आमी ओदीक भाग्यवंत जावंक आवंड येता. जेजूचो कुरीस आमच्या पातकांचो कुरीस तेन्नाच न्हय पूण आतां लेगून आमी पातोक कोत्ता तेन्ना ताचो कुरीस ओदीक ओजनादीक जाता आनी ओदीक ओजोन घेवन आमच्या पातकांचे तो फुडें वेता हें मनांत हाडूं. आनी ताचे बरोबर ताची आवय आहा सदांच ताका आदार दिवंक बाबा वच फुडें ही तुज्या बापाची खुशी आनी ती तुवें करूंकूच जाय. हांव आसां तुजे वांगडा. बापाची खुशी आमी दोगांय करुया. असल्या मनान आमी आयच्या मिसांत वांटो घेता. तर बायगोंत आंतोनीची मजत मागून ह्या मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवया आनी हें करूंक आमचें पातो घडकून घेवया. अदीक करून आमच्या जिवितांत कोश्ट आठे आयल्या तेन्ना दुयेंस पिडा आयल्या तेन्ना आमची कोणें घराणी घातल्यान तेन्ना आमी देवाचेर शीण केला. असलीं पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून ताचे लागीं एकामेका लागीं
समुदाया लागीं पवित्र सभे लागीं माफी मागुया. आमी गायन घेतल्या पिराचिताच्याच मनान I4 दोयाळ देवा पान 117. आमी आमच्या गायनांचे जेले उगडून हें गायन पिराचिताच्याच मनान कोत्तल्या. Ya Deva kaklutica Bogos Bapa Mogacha Bapui Munu Hadvarnaka Burgyam Tuja Sornaka Jesus, angkatlut mata ditoloi murpatieta sur moja patkam kantalta ai chanti sogli santa. Jesus, angkatlut mata ditoloi murpatieta sur moja patkam kantalta ai chanti sogli santa. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. प्रार्थुया. सगल्यो तुमच्यो गरजो तुमची मागणी तुमचे आवडे तुमचे कोश्ट आटेविटे तुमचे प्रोश नेवेडार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार घालात. देवाक आर्गां दिवं हे मिसाचे इंतेसांव भेटयता आग्नेल फेर्नांदीस आनी ताचें कुटुंब तर ताका आनी ताच्या कुटुंबाचेर बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान विंचलोलीं आशिर्वचनां वतो म्हूण मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा जेजूच्या कोश्टा मोरणांचो समारोप फावो त्या मनान करूंक तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पावूं आनी ह्या दिसांनी तुजी पवित्रताय आपणावंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो दिव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायस परद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळींत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकोर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव अशें चिंतालो, हांव निरफोळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव जोरयलो.
तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे हक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जेकोबाक ताचें शीं पोत्तून हाडूंक, इस्रायला पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर हो सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जेकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावना, पूण प्रितुमीच्या सिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणपण परगडटलें. तुका शरणायता सर्वेस्परा, म्हाका केदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पोर म्हजें खळप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो खिळो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो खिळो. देवा, म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत थावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुजे ओचोऱ्या हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. शिवर्तमान आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Wakani tuka Krista, Raisa snik mój mycia, Wakani tuka Krista. Amen. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेड्राक मारूंक वता तसो तुका खुर्सार मारूंक वेलो. Wakani tuka Krista, Raisa snik mój mycia, Wakani tuka Krista. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेवणाक बसलोले आसतना जेजू खोंती बरीत जालो आनी आची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग कोरी तो जेजूच्या ओड्ड्याक तिंकून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका कुणा करून म्हळें, तो कोणाची खबर कोत्ता? ताणें आपली तोकली जेजूच्या ओड्ड्याक बागावून ताका म्हळें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो.
आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सोयतान रिगलो. जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनूच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हळें हें जेवणाक बसतल्या दुसऱ्यांक कोणाकूच समजना जालें. जुदासा लागीं पोंगोटीची गांठ आसली देखून पोरबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गोरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटाक म्हूण तांकां दिसलें. म्हणटकूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जालोली. तो भायर वेतूच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोबें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोबें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोबें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती हांव आसां. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रोन ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतिपाल केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव लेगून दिवंक तयार आसां. जेजून जबाब दिलो, ओय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, कालच्या शुभ वर्तमानान जेजू मारिया, मार्ता आनी लाजारस जागेर वेता तो देखावो पवित्र सभेन आमच्या दोळ्या मुखार दवरलो. आनी जेन्ना मारयेन जेजूचे पांय धुले, आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी ताचेर पोरमोळ घालो, ती घोडणी जेजू म्हणटा, म्हज्या जिवंतपणाच्या वो मरणाच्या समयार करची आसा ती घोडणी तें पयली कोत्ता. आनीक जें कितें तिणें केलें जेजूक, उपरांत निमाणें ब्रेस्तारा दीस जेजू आपल्या शिसांक कोत्तलो, आपले तांचे पांय धुतलो, ते पुसतलो आनी ताच्या पांयांचो उमाव घेतलो. पांय पुसप आनी पांय धुवप म्हळ्यार किरकोळ वस्त, पूण जेजू तें कोत्ता. आनी तें केल्या उपरांत मागीर जें आज परगोड जाता तो वाक्को, ताच्याहून आदीं वाक्को आहा तो आमी निमाण्या ब्रेस्तारा दीस वाचतले. हो वाग निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आहा तो हांगा हाडला आमकां तयार करूंक. ह्या भागांत
दोन वस्तू आमकां मेवतात. गात घेवपी जुदास मेवता आनी जेजूक नाकारलो तो पेद्रू मेवता. दोन घडण्यो त्यो, गात घेवंक एक घडणी आनी नाकारूंक दुसरी घडणी. गात घेवप ओदीक अजनादीक घडणी, नाकारूंक तितली न्हय, पूण नाकारोपूय गात घेवपूच जाता. दोगा शिसांनी एकल्यान गात घेतलो, बारांतल्या मदल्या एकल्यान गात घेतलो, दुसऱ्यान ताका नाकारलो. आनीक गात घेतलो तो कशे भाशेन घेतलो? निमाण्या जेवणार जेजूची कूड घेतल्या उपरांतूच तो उंडो दिता. ही म्हजी कूड म्हूण ताका दिता. जे आमी आल्तारार कोत्ता तेंच जेजूनूय केलें. आनी आमचे इगोर्जेंत हो आल्तार जातून आमी जाचेर आमी मिसाची भेट भेटयता, ताचेर तें चित्र आहा कांतयलोलें. तें केरीत हांवें आख्ख्या संवसारांत तसलें चित्र पळोवंक ना. रोमा शारांत लेगून पळोवंक ना, पूण हांगा येतूच पयलीं म्हजी नदर ह्या आल्ताराचेर गेली. आनी देखूनच आदीं हो आल्तार सारको रेंद घालून धांपताले. हांवें सांगलें उगडात, कित्याक तुमचें रेंद ओलकोट हांगा चित्र कांतयल्लें आसा आनी जें भांगार आहा तें अदीक ग्रेस. लोकांची नदर ह्या चित्राचेर वचूंक जाय आनी ह्या भांगाराचेर वचूंक जाय. ते पासत तें रेंद मागीर दुसरे तुवाले शिवले वयरूच रेंद घालून. कित्याक हें चित्र गरजेचें. 12व्या शेंकड्यांत सांतिस्मांचें देवसांव सुरू जालें. इतले आदीं सांतिस्मांचें देवसांव नासलें. 12व्या शेंकड्यांत भोव परोम संस्काराची भोगती सुरू जाली. पूण हो चितारपी 12व्या शेंकड्यांतलोच. तो चितारता सांतिस्मा आहा आनी सांतिस्मा भोंवतणी 12 शीस आहात. देखून म्हणटा हांव हें कुयना, कित्याक सांतिस्मा मुखार शीस आसूंक केन्नाच ना. पूण हो चितारपी कांतोवपी आपल्या मनांत हाडटा हे शीस 12 जाण जेजूक नमस्कार करतात सांतीस साक्रामेंतांत. एकूच घडणी ताच्या मनांत आसतली, ती म्हणल्यार एमाउसाक वेता आसतना हे दोग शिसां बरोबर जेजू तांकां उंडो दिता आनी उंडो मोडटा आसतनाच ते ताका ओंकोतात आनी जेजू नान जाता दाखोवंक आज तान हांव उंड्याचे मोडणेंत आजीर आसतलो. ही ती घडणी एमाउसाच्या शिसांची जाणें कांतोयला हो मनीस ती घडणी घालता. म्हणजे शीस जेजू बरोबर उंड्याच्या रुपांत आसतल्या जेजू बरोबर आसात 12 जाण. शीस म्हणटा ते 12 जाण. देखूनच हो देखावो केरीत देखावो खंयच हांवें तो पळोवंक ना. ह्या देखाव्याकूच लागू जातली हो सांगूंक सोदता. जेजून उंडो मोडलो, तो कुडको बुडयलो आनी जुदासाक दिलो. कित्याक 4 कोपां आसलीं सोऱ्याची, दाकांचो सोरो, फेणी न्हय ती, दाकांचो सोरो 4 कोपांक घेताले आनी जेजून जीं उतरां म्हणल्यान 4थ्या कोपाचेर द कप ऑफ थँक्सगिवींग, दिनवासनेचे काप ओ काल्स ताचेर म्हणलें. ताच्या आदीं ताणें दुसऱ्या कोपांत बुडोवंक जुदासाक हो कुडको दिलो आनी 2 फावटी म्हटलोलें आहा. तो कुडको घेतल्या उपरांत सोयतान भितर आयलो. तो कुडको म्हणल्यार जेजूचेंच आसणें. जेजूचें आसणें घेवन बऱ्यो करण्यो ताणें आदारूंक जाय. पूण जेजूचें आसणें आपल्या काळजांत घेवंक जेजूचोच घात घेतलो. हें तें जेजूक दूख भोगलें.
म्हजे बराबर 3 वर्सां आसलोय हांव सोबे बाजार पोरगोट आसतना तूं आसलोय सगळे दुडू म्हजे ह्या 12 जाणांतले तुजे कडेन दिले आमकां कोण कितें दिता आमचे बराबर त्यो बायलो भोंवताल्यो आपलो दुडू आंकडो एकठांय करून जेजूक दिताले तो जेजू हे दुडू ताचे पोतयांत घाली आनी ताचे कडेन सदांच ती पोती आसतली नाण्यांची पोती आनी हे पोतयेची ताका आस जाली हे पोतयेंतले पयशे आसचे आसून जेजूक विकचे 30 नाणे रुपयाचे ताणें तुंय घातले आनी अदीक अजनादीक ती केली कित्याक ताचें मन पयशांचेर आसलें घांस मारून आसलो चाकोर जाल्लो पयशांचो आनी तेच पयशे घेवन आपल्या व्हडद्याक देखून तो भोंवतालो ते काडून चोरीत आपण सोदतालो म्हूण ताका दुबाव 12 जाण चोरीत ते आपल्या व्हडद्याक लावन ते भोंवतालो जेजूच्या व्हडद्याक बायगेवन जिवांची तोकली आसली कित्याक जिवांव जेजूचो मोग करी देखून ताची तोकली जेजूच्या व्हडद्याकूच लायलोली पूण जुदासाच्या व्हडद्यान ही दुडवांची पोती आसली ही आमकां दिश्टी पडटा आनी देखूनच जुवांवांचें मन जेजूच्या व्हडद्याक आसतलें ते भाशेन ताचें मन जेजूचेर नासलेंच आनी ते जेजू कितलोय ताच्या काळजांत आसूं तो जेजूची परवाच करिनासलो पूण दुडवांची परवा करतालो आनी ह्या दुडवां पासत तो ताचो घात घेता 30 रुपयाचे नाणें आनी जेजू ताका म्हणटा तूं करचें आसाय तें काम बेगीनूच कर कित्याक तूं तें करिनाय जाल्यार म्हज्यान ह्या संवसाराचे सोडवणी पासत मरूंक जायना तुजेर दल्लोलें आहा तूं म्हाका वीक घात घे आनी वीक 2 पातकां घात घेता आनी विकता आनी आपुणूच मागीर जीव दिता जें आपणें केलां म्हज्या बऱ्या गुरुजीक हें फावो न्हय हांवें कितें केलें आनी हे 30 नाणें तो वचून देव मंदिरांत शेवटून मागता घात घेतलो पेद्रून नाकारलो नाकारप म्हळ्यार घात घेतले भशेनूच तें मातशें उणें हांव ओळखोच ना आनी कितें सांगलें हांव ताका ओळखता हांव ओळखता देखून तुमकां विकता ताका पूण पेद्रून म्हणलें हांव ओळखोच ना विकूंक ना ओळखोच ना म्हाका आनी ताका कांयच ना अशें पेद्रून म्हणलें असलो स्वभाव जावं जुदासाचो घात घेवपाचो जावं नाकारपाचो आमकांय आहा आनी दूख भोगता जेन्ना म्हजो मोगाचो इश्ट जो म्हाका लागीं आसलो जाचे सोबे हांव उलयतालो जाचे सोबे म्हजो विस्वास आसलो म्हज्यो भितरल्यो गजाली हांव ताका सांगतालो हो तो म्हजे बरोबर आसलो देखून म्हज्यो भितरली गजाली सगली ताका गजालींची सगली खबर आसली आनी घात घेवप म्हळ्यार व्हडलें घराणें कित्याक भितरल्यो खबरो भायर पावयता आमचे कोंकणी भाशेन म्हणणें आहा गोरचो बेदी बायलो चोर भितरलो मनीस बेदीक ना जाल्यार चोर येवचो ना घरांत आमचेच भितरूच भितरलो बेदी बायलो चोर बेदीक आमी आसाव आनाडपणां करूं आनी आमी साश्टींत म्हणटा गांठोडपणां करूं गांठोड म्हणटा आमी असले मनशाक गांठोड म्हणटा हांव नको तुमच्या बार्देसांत तें उतर कशें तें गांठोड म्हणजे कानिंग स्लाय असलो ओ जुदास जालो भितरले दुसरें एक म्हणणें आहा खेळलेल्या ताटार तुकता हें ताट म्हाका कोणें दिलां जेवण दिवंक हांव जेवलां आनी पोतून त्या ताटार तुकता हिवूय म्हणणी एकदम फोर्थ आमच्या कोंकणी भाशेन जुदासान केलें ताटांतलो खावून त्या ताटाचेर आनी ताट दिलोल्या उंड्याचेर थुकून गेलो
पेद्रू नेगार गेलो, नाकारलो. आमच्या घरांत असल्योच केन्ना केन्ना वस्तू जातात. बीत दवरल्यो वस्तू घराच्यो रोखड्योच भायर पावतात, सोयऱ्यांक पावतात. बीत दवरल्यो वस्तू शेजाऱ्यांक पावतात. बीत दवरल्यो वस्तू हेरां इश्टा मित्रांक पावतात. ओ घोव आपले बायलेची खबर कोणाक सांगता, ओ बायल घोवाची खबर कोणाक सांगता. भुरगीं आपल्या आवय बापायची खबर सांगतात कोणाक, आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची खबर सांगता. सासूमाय आपली सुनेची खबर सांगता, सून आपली सासूमायची खबर. ओ गात घेतात, ओ नाकारतात. आनी हें धरण जालां, सगळींच करतात. हांवूय केल्यार कांयच ना. बीत दवरल्यो वस्तू घरांतल्यो फामिलीचे सेग्रेत भितरूच वचूंक फावो. सगल्या रांदळी कडेन बोंतोर आहाच. सगळे आतां म्हणटा गॅसीच्यो रांदण्यो, सगळे रांदणे कडेन गोबर आहाच. काळें जाताच वयर. आतां म्हणटा गॅसीचेर जायना, सगळें थंयच कोबार जाता. पूण बोंतोर आहा. बोंतोर ना जाल्यार आतां चिमटो आहा, पूण चिमटो घेवन बोंतराची गरज आसता. सगल्या घरांत बोंतोर आहाच. सगल्याच्या घरांत कितें ना कितें आहाच. पूण भितरली खबर हाका ताका सांगूंक, तुज्या इश्टा मित्रांक सांगूंक, तुजे बराबर काम करतात तांकां सांगूंक, तुज्या घरच्यांक सांगूंक ना, हें आदवारलां. हांव पुर्तुगेज भाशेन म्हणल्यार त्रायदोर, घात घेवपी, त्रायसांव केलां, ट्रिजन. आनी हांव नाकारूंकूय ना, हांव नकोच, हांव नकोच अशें हे भाशेन नाकारता तेन्ना आमी घात घेता आनी आमचे फामिलीची दुस्पोट करून उडयता. फामील पवित्र आनी फामिलीचे भितरूच उरूंक जाय. तुका तरी भितरल्यान कितें भोगता, तुका उनीत केल्या, शिजता भाजता, केन्नाय जाल्यार कावन्सिलराक सांगूंक जाय, ओ तुमचे पाद्री आहात तांकां सांग, तुय तें भितर उत्ता, तें भायर पडना. आनी तें सांगल्या लेगून आमी आतां कितले सेग्रेत जाणो गोराब्याचे. सासूमायन सुनेचेर सांगल्यो, सुनेन सासूमाय, ते भितरूच उत्तात. म्हाका तरी कोणें सांगलें सुनेन सासूमाय, हांव केन्नाच विचारचो ना आनी केन्नाच दाखोवचो ना, हांव जाणा म्हण ती खबर. जायना, तें करूंक जायना. कित्याक विस्वासान लोक येवन सांगता, ही कुमसारांतली वस्त न्हय, कुमसारांची वस्त म्हज्यान कांयच सांगूंकूच जायना तुमकां. पूण बिस्त ही कुमसारा भायर जें कितें येता तें लेगून आमचो प्रोफेशनल सिक्रेटा प्रमाणे आमी तें सांगूंक जायना. कित्याक भितरल्यान शिजता भाजता तें म्हळ्यार फामील जाणा आनी पातविकार आनी पातकूर जाणा. कोण नको. कितें ताका मागीर पीक उणी दितात आमी. हे तुमचे गावे पिकोयात, ते गावे उक्ते करून तातूंत विनाग्र घाली नाकात आनी ते चडोय नाका. विनाग घालतात आमी घालतले विनाग पिकोवपाक. ते तातूंत इन्फेक्शन आहा, तें पिकोवपाक देवाचें उतर येतलें थंय ते गावे पिकोवंक. पूण ते गावे उक्ते धरून दुसऱ्यांक सांगूंक मातेर करची न्हय. मातेर म्हळ्यार इन्फेक्शन. भायर येता, भायलो जंतू भितर बसता आनी इन्फेक्शन जाता, आखे फामिलीक इन्फेक्शन. ह्या पवित्र सातोड्यान आमी नियाळ करुया, आमच्या कुटुंबाचेर नियाळ करुया. आमी जुदासान घात घेतलो म्हूण ताका बोट दाखयता, पेद्रून नाकारलो म्हूण ताका बोट दाखयता. आमी घात घेता, आमी नाकारता आमच्या गोराब्यान पयलीं आनी आमचें सगळें पिड्यार जाता. आनी हे सेग्रेद फामिलींचे भितरूच उरचे. जायते फावट चेडू आपल्या आवयक सांगता, आज हांव बायल जालें, हांव चेडू ना, म्हाका म्हयन्याचें जालां. हो सेग्रेद आवयन आपणाकूच दवरपाचो, बापायक सांगपाचो न्हू. बापायक सांगलो, थोडे बापूय, सगळे न्हू, जायते बापूय बरे आहात, थोडे बापूय फायदो घेतात. हे ते सेग्रेद म्हणटा हांव. तुका चेडू तुजें कितें सांगता, आपले भितरले सेग्रेद ते भितरूच दवर. गरजेचें जाल्यार घोवा कडेन सांग. तुजो घोव कसलो तें पळोवन ताका सांग. तुजो घोवाची जीब आनी तोंड बरें न्हू, सांगिनाकाय.
हें तुवें जाणा जावंक जाय भितरल्यांनी फामील कशी बांदलेली आहा कोण ओस्कोत आहा आनी कोण गोठ आहा थोडे गोरकार इतले बरे दाखोवचे नात आनी जीब तांची भायर सरची ना थोड्यो बायलांच्यो जिबो सारक्यो नात गोरकार ओगो रावता बायलेची जीब सारकी ना घात घेवचो न्हय न्हय म्हूण नाकारचें न्हय हें तुमकां हांव ह्या पवित्र सातोड्यान सांगता कित्याक एक व्हड हांगा आहा हांव नकळो तुमी आयकल्या जाल्यार म्हाका हांव फोडणीशी कोत्ता आसतना एक्झिजीस आनी एनालिसीस कोत्ता आसतना एक एक उतर म्हाका गरजेचें तुवें म्हणलां म्हणटोच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो जुदास आनी थिंगा उतर म्हणलोलें आहा रात जाल्ली हें उतर इतलें गरजेचें दिसता की वर्ड इट वॉज डार्क रातच्यो असल्यो करण्यो काळोखाच्यो करण्यो करतात दिसाच्यो न्हय रात्र जाल्ली कित्याक हो जुवा म्हणटलो देव म्हणल्यार उजवाड ताचे सोबें काळोख ना काळोख आमचे सोबें आहा जेन्ना आमी पातक कोत्ता कितली खोली शिकोवण शिव वर्तमानाची आमी रातचीं भुरगीं जावची न्हय रातचीं भुरगीं जातात तीं घात घेतात रातचीं फामिलीची वांगडी जातात ती आमी दुसऱ्यांक नाकारता आमी दिसाचीं भुरगीं जावची ओ जेजू जो आमचे कडेन उलयला आपल्या काळजाचो कुडको घेवन आमच्या काळजांत येतलो ही जेजूची कुडीचो कुडको हाताचो न्हय जांगडाचो न्हय मेंदवाचो न्हय काळजाचो कुडको जेन्ना पयली ओस्त मासाचो कुडको जालो ताणें ताची फोडणीशी केली लॅबॉरेटरीन मायोकार्ड दिवन काळजाचो कुडको म्हूण गमलें जेजू आपल्या काळजाचो कुडको घेवन येता मोगाचो कुडको रागाचो न्हय द्वेसाचो न्हय घात घेवपाचो न्हय ओ जेजूच्या काळजाचो कुडको आमच्या काळजान घेवया आनी आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक हेंच तेणें आमकां सगल्यांक हांगासर ह्या मंगळारा दीस आयिल्ल्यांक तुमकां सोमेस्तां आमचो सिओलीचोच लोक हांगा ना पूण वेगवेगळ्या सुवातार तावन लोक येता कितले पयस तावन येता महाराष्ट्राक तावन येता आनी आमच्या दक्षिण गोंयन तावन येता ते पासत तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र सातोड्यान हो नियाळ उपकारतलो तुमच्या गोरांचे गोरचे सोबून तुमी गोठ करचे सगलीं उबी रावया आनी मोगाळ बावमडीनो आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी उबारुया आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ गोड करूंक गोरेस्ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमचो भावार्थ आवगोड परिस्थितींनी हालोना जावंक पूण जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमचो भावार्थ गोड जावंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका ह्या मिसांत आग्नेलो फेर्नांडीस आनी आपले इंतेसांव भेटयला ताका शुभ आशिर्वादान बोर म्हूण बागेवन तांतोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका सोर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर
आनी आमच्या पवित्रपणाक जें कितें उपकारता तें आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया C26 पेज नंबर 39. मेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली ताचे कोण आपले मासरो गो ताडेन पोसूंक आमच्या आत्म्या एक वोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता बापा बांधून घे एकाये तुझ्या पानांक समोर पिता निर्मूळ पेटून सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली ताचे कोण आपले मासरो गो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या एक वोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता बापा बांधून घे एकाये तुझ्या मानाक समोर पिता निर्मूळ पेटून सोऱ्याची सोऱ्या जेजून ती गोडलोली ताचे कोण आपले मासरो गो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या एक वोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता बापा मानून घे एकाये तुझ्या मानाक समोर पिता. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारणे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानांचेर तुजी काकलुतीची नदर घाल. खोस सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवट्टाव. हो एकवट दिसान दीस वाडोय आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक सोपूर्ण जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर्व काडी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा उदेशी सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळे आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाक काडणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां व्हरत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी दाखोवन दिली. देखून आतां सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, poet, poet,
serves por tu. Surgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका आसय सर्वेस्पराची नावे येता ताकासय उत्सर्गी तुका आसय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ पोरगोटुया. तुझ्या तुझा आनी पुनर्जीवन पडावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठभाशी तशेंच यात्नेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांची हांगासर आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोन दुतां, बाग्योन तांतोन आमच्या आस्काऱ्या, बाग्योन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजी इश्टा कोती दोतोरलोल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सौर पदवीदार बापा सौर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून तीर घेवन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या
तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ठालनीत पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोत की पदवी आनी महिमान तुजी सासण्याच्या सासना स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन स्वाम्याची शांती सोदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक वेताना आमी गायन घेवया D16 पेज नंबर 55 Kilkul mozot mo Munsiak zalian ताची विटुसितली तोरी तुझे काळीज मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचू नाका तोरी तुझे काळीज मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचू नाका Tanuk lagya Mojat miak Jesu Moje kadut Sorgawe yaudya E Jezuye tuka ashon rata Tuji
शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना गोरिबाचे तुवें बिरार घेतले दुर्बळांगेर जेजू भितर सरलो तुजे सुगून तुजी उमेद क्रेस्ताय घेवन ये जेजू गोरीब काळजांत म्हज्या तुजे सुगून तुजी उमेद क्रेस्ताय घेवन ये जेजू गोरीब काळजांत म्हज्या तुजो हात लाव एकेच घोटीन जेजू Porfotleल्यो कुडी जाल्यो निर्मोल म्हाकाचे कोण म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर म्हाकाचे कोण म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर उबी रावया प्रार्थुया कोण वळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदारपसणांक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय आमच्या हे सोडवणीचें देणें घेवन आमी आतांच दादोशी जाल्यो ताचे उदेशी स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 30,04,540 रुपये तुमकां समेस्तांक आमी दिन वाचता आनी बैगवंत आंतोनीचे मजतीन तुमचे देवाची आशीर्वचनां वतो म्हूण मागता सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भागिवंत आंतोनीची विणोवणी मागूंक मागणें भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणोवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल तेपडी मागता नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ बोर म्हजें मौन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगुटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणोवणेन म्हाका बोगसणें दितलो
आनी गरोज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरमोशान रावता. बाग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जायते माग आनी बायगोन आंतोनीच्या मुखार दवर. ओर चोरेंच्या बागयो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून न्हय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन. Jesus.